विलेज पंचायतीचे वॉर्ड मेंबर निवडून येता सेवा करपाक तांकां कोण 5 जाण मास्क घालून येतले आनी मारतले हे आमी उगी रावचे ना। ते हिंगासरूच न्हू आख्ख्या गोंयान सगळे वॉर्ड मेंबरांनी एक जावपाची गरज आयज आनी सीएमाक वचोन मेळपाची गरज आहा की आयज जो तर ताका जाल्यार फाल्यां आपल्याक, फाल्यां जो तर हो वॉर्ड मेंबर फाल्यां हेका येतले। कितें हें चल्लां? हें चलचें ना। कोण तरी मास्क घालून येतले आनी मागीर पुलीस उगी रावतले, तशें केन्नाच जावंक शकना। हिंगासर हें ना कोण काँग्रेस बीजेपी आनी MG आनी कोण तशें ना। वी आर कम हियर एज आवर फ्रेंड, एज अ कलीग एंड एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह बींग हिट सो बॅडली। तो म्हणून उबो रावन भायर सरला आनी कोण आसलो जाल्यार सारको न्हिदोनूच रावपाचो। पळय आयज जो इन्सिडंट जो घडला पळय, हांव गोंयच्या सरकाराक आनी खास करून दोतोर प्रमोद सावंताक जे मुख्यमंत्री आहा, होम मिनिस्टर आसा, मांद्रे वासियांच्या वतीन आनी पेडणे तालुक्याच्या वतीन 24 आवर्साचो आमी अल्टिमेटम दिता। 24 वरां भितर ती गाडी आनी त्या गाडयेन बसलेले जे कोण 5 जाण आसलेले पळय तांकां जर अरेस्ट जर जावंक ना जाल्यार संपूर्ण मांद्रे वासियाची जनता जी आसा पळय आनी पेडणे तालुक्यांतली फाल्यां आमी CM हावजाचेर वतले। फाल्यां आमी महालक्ष्मी बंगल्यार ना जाल्यार सेक्रेटरिएटान जंय CM अवेलेबल आसतलो थंयसर आमी वतले। आयच्या स्टेजीचेर आमकां हो पॉलिटिकल इशू करपाचो ना। आमकां फक्त इतलीच रिक्वेस्ट करपाची आहा होम मिनिस्टराक की 24 वरांच्या भितर आतां जितलो टायम जालो पळय तो नोट करपाचो आनी तो टायम फाल्यांच्या दिसा सोंपपाच्या पयलीं ते 5 मनीस आनी ती गाडी आनी ते जे कितें वेपन्स वापरलेले पळय ते जर सीज जर जावंक ना, तांकां अरेस्ट जर जावंक ना जाल्यार पेडणेकार आनी सगळे पेडण्यातले सगळे आमी हितचिंतक जे महेशा बरोबर आसा आनी आमचे सगळे ग्रामस्थ इन्क्लुडींग आमची फूल पंचायत बॉडी आमी CM हावजाचेर वतले। CM जंय आसा थंयसर आतां कोणें मुद्दाम करून हे चोड रागान म्हणजे दादागिरी आपूण स्ट्रॉंग जे कोणें ही फायल दिल्ली आहा म्हणजे हे 5 जाण कोण येयले आहा ते 5 जाणांचे काय तेजे कडेन काम आसचें ना कसलेंच। म्हणजे तेणें कितें तेंचेर अगेन्स्ट कितें केलां वा कितें केलां, तांकां ती फायल दिल्ली आहा म्हणजे कोणें तरी पयशे दिल्या ताका आमी इन हे म्हणटा फायल म्हणजे कोंकणीन ताका म्हणटा कोणें तरी पयशे दिल्या सुपारी सेटिंग अशें गोंयांत म्हाका दिसता मांद्रेच्या इतिहासान फर्स्ट टायम अशें महेश बाब असो आसा की मांद्र्यान सगळे लोक वळखतात इतलो राजकारणी तो गेली 15-20 वर्सां निस्वार्थ म्हणा लोकांची तो कामां करता बऱ्या पद्दतीन खंयच केन्नाच कोणाचें तेजे कडेन वायटपण ना। आयज जी गोश्ट जाल्या पळय ही एक्चुअली निशेध करपाची गोश्ट आसा कारण हे आतां आमचे गोंय आमचे हे आतां गोंया उरोवंक ना हे बिहार जाल्लेले आसा। ही गोष्ट अशी घडल्या पळय हांव मागता CMा कडेन जे हे अशे बुरखा घालून घरा शेजारी येवन जर घरा कडेन येवन मारतात जाल्यार हे सामान्य लोकांची ही सेवा कोण करतलो, ही संरक्षण कोण करतलो? पळय आतां कितलींशीं वर्सां आमी पंचायतीन आसा, म्हाजो मिस्टरूय आसा आनी जो अनुभव आसा तो सांगता आयज पर्यंत अशें जावंक ना। आनी तो पयलीं सरपंच जालो आज पंच म्हणून आसा कितके वर्सां तो पंचायतीन आसा आनी जो आयज ही जनता जी हांगा आसा पळय तेज्या वयल्यान एक सिद्ध जाता की तेका वाड्यार कसो कसो लोक आसा कितलो बरो आसा। आनी हे जे घडलां पळय ते अशें पंचायतीन म्हाका दिसता आमच्या मांद्र्यान हे फर्स्ट टायम जाला आनी तेका मारला न्हू तेजें बारीक जर निरीक्षण करशीत तेका मारला पळय तर कोणी तरी ताका सांगला की ताका असो मारा की तेजे हात पांय मोडले आतां तकलेक लागूंक जायना। आयज हांव विचारता जर तेजे तकलेक रागान जर तकलेर बसलेले तर आयज आमी कितें पळयतले आसले आनी मातशें ते तकलेक बसले म्हणजे अशी ती तयारी करून आयल्यात कोण ते आनी बुरके घालून जर येता तेज्या वांगडा आमी सुद्दां फेस करपाक तयार आसली कोण ते फेस टू फेस येवंक जाय आसले असो लिपून मारप न्ही। फाल्यां आमी 11 मेंबर आसा आमची वांगडा अशें जर जाय जाल्यार तेका मारलो तर आमकां मारल्या सारको आसा। आयज आमी खंय तरी काम करता समाजा खंय तरी आवाजा खातीर फाल्यां सुद्दां हांगा एक व्हडलो इशू जावपाचो आसा तेच्या खातीर फाल्यां आमी येतली म्हणून आमकां अशें जर आमकां ट्रिटमेंट मेळटा जाल्यार ती पंचायत जाय कोणाक केला वचून हय पयलीं तुमचेर असो केल्ली पयलीं मारहाण करूंक घातली पण पयलीं म्हाका एकल्यान धमकी दिल्ली की त्या टायमाक आमची पंचायतीची फोर्थ-नायट मिटींग आसली 15 तारीख आनी 16 जुनाक म्हाका आनी एक धमकी दिल्ली त्या टायमाक की तूं आपल्या डेव्हलपमेंटाच्या मदीं येवं नाका पण आतां कोणी कितें केलां हांव सांगूंक शकना। आता हे तुम्ही मायकला वांगडा ते दीस सप्तकाक भोंवूच केली आनी हांगर त्या दीस प्रोग्रामाकूय आसलो हांगर तेन्नाय मायकल आसलो आनी डायरेक्ट म्हाका म्हटलें की तूं मायकल लोबो तुका जाय आनी हे उतारूच म्हणून म्हाका मारपाक स्टार्ट केलो। आणि असो कोण अशें दिसतात संशय सांग काय म्हणून सांगतले तुमकां दिसना की सध्या कायदा सुव्यवस्था बिगडल्या अशी?
की आतां पुलिसान पळोवपाचें न्हय कितें तेंचें. Yes. ओपाची न्हू पुलिसान धरून हाडूंक जाय अरे काय तेची किंमत ह्या जो प्रशासक आहा तो कोणा खातीर आहा बरोबर सारखे. ह्या जो प्रशासक आसा हे कोणा खातीर आसा सामान्य लोकां खातीर आसा जे इलेक्टेड मेंबर आहात पंच आहात आमदार आहात तशेंच आमचे जेपी आहात हांकां कोण संरक्षण करतलो आयज माजी सरपंचाक मारता तर हांकां कोण हाडटलो जाला आहे कोणाकूय दिसता खंयच्याय लेवलार आसूं की आपूण ही दादागिरी करून पॉलिटिक्स चलयतलो हें जावं शकचें ना आनी हें आमी जावंक दिवचें ना. आयज पळय महेशाक लागीं आमचे पंच मेळो जाला तिच्या फूल पंचायत आहा आनी हितून कांय एक्स्ट्रा एफर्ट घालपाची गरज ना. व्हेकल नंबर दिल्लो आहा सांजे पासून आमकां ताका फुडें हाडूंक जाय जें कोणें केलां तें. आनी हेचे फुडें पासून अहले एका तर पॉलिटिक्स करून जर तुमी चिंततात की आमी पॉलिटिशियन जातले जाल्यार हे पेंडेमालचो लोक तुमकां उगी रावचो ना. It is a attempt to murder case. It is just not an ordinary case. Iron rods were used. तूं तेजे आंगार पयशात जाल्यार अशें दिसता की तो ताकद घेवन उबो रावल्लो आहा पूण ताका जे मार भितरल्यान लागला आनी गूड तेजे तकलेर बसोंक ना तो रोड तो समतोच मरपाचो बसला हो बँड बीन जाला आसतलो डायरेक्ट बसला जाल्यार गेला तो. अशें जावंक शकना. ही सारकी ओपन दादागिरी जाल्ली आहा. ते भुरगे येवन ताका कित्याक मारलो हें आमकां जाणा जावपाक जाय गोंयच्या लोकांक. पयलें वॉर्ड मेंबर एक्स सरपंचाक 5 जाण येवन मारता रिजन कितें तेणें तांकां कितें म्हटलें तांकां वोकोता तरी तो कोण ते भुरगे कित्याक येवन मारलो तो आमच्या वांगडा बसलो म्हणून मारलो म्हाजें नांव कित्याक घेतलें तेंच्यान म्हणजे फाल्यां म्हाकाय मारतले काय येवन. आमी कोणाक भियेना आयज पासून भिवंक ना आमी लोकांची सेवा करता त्या खातीर लोक आमकां निवडून हाडटा. हिंगासर तर जर हांवें स्टेटमेंट दिला काल पासून जाल्यार हिंगासरले कितकेशेच लोक म्हाज्या ऑफिसान येवन सांगूंक लागले की आमचें काम जायना हें बारीक काम सर आमचें जायना आनी त्या खातीर आमी रिक्वेस्ट पासून केला काल आमदाराक की बाबा तूं काम कर म्हणून तेंचे 2 वर्सां उरल्या आनी राजकारण करुया नाका. लोक डिसायड करतलो कोणाक मत घालूंक जाय आनी केन्ना इलेक्शनाक खूब टायम आहा पूण हें कितें आतां आयज जालां तें कितें वॉट इज दीस इन्सिडंट वाय ही वॉज हिट वाय माय नेम इज बींग यूज फॉर वॉट रिजन कितें कारण कितें तें एक आसपाक जाय न्हू. ते भुरगे येवन म्हाजें नांव घेता मायकलाक तुका मांद्रे हाडूंक जाय म्हणून हेचो मिनींग कितें. आमी येवन प्रेस कॉन्फरन्स घेवकूच ना हिंगासर की आमी इलेक्शनाक हिंगा बसता म्हणून ह्या टिकेटीर बसता वा त्या टिकेटीर बसता. आमकां चिंता आहा की ह्या लोकांची सेवा जावची ह्या लोकांचें काम जावचें हेंचें पंचायतीचें काम जावचें तेजें लोकांचें काम जावचें त्या खातीर आमकां निवडून दिल्लें आहा. आनी म्हाका दिसता हेचेर सारकी चवकशी जावपाक जाय जाल्यार आय एम डिमांडींग दॅट दीस केस बी गिवन टू क्रायम ब्रांच सारकें. and investigation needs to be done. Who was the person who has given the supari?